आयज हे एक जग आसा तें खूब एडवान्स जाल्लें आसा आनी विज्ञानान आनी खास करून वैजकी क्षेत्रां भितर क्रांती जाल्या आनी वेगवेगळे तरेचे प्रयोग आनी टॅक्नोलॉजी आयिल्ली आसा आनी आमी जर कितेंय बारीक कितें जालें फाल्यां आयज जाल्यार डॉक्टरा कडेन वता आनी डॉक्टर आमकां वेगवेगळीं वखदां दिता. सो अशें चड करून शारान अशें घडटा आनी आतां हळू करून गांवांनी बीन सगळे कडेन डॉक्टर जाल्या, फार्मासी आयल्या आनी एक तरेचो एक कंप्लीट जग आतां बदल्लां. पूण कांय वर्सां पयलीं गोंयभर आनी सगळ्या चडशा गांवांनी झाडां पाल्याची वखदां आसतालीं आनी ही इतली इफेक्टीव आसतालीं. लोक खंय डॉक्टरा कडेन वचनाशिल्ले आनी डॉक्टरूय नाशिल्ले तेन्ना लोक फक्त झाडां पाल्याचे वखद घेताले आनी तांकां गूण पडटालो, थोड्यांक गूण पडटालो, थोड्यांक गूण पडनाशिल्लो. अशें वेगवेगळे तरेचे हें चालू अशें पण तांकां ऑप्शन नाशिल्लो. आयज अशे जे गांव आसा गोंयांत सुद्दां ज्या गांवांनी अजुनूय गांवठी झाडां पाल्याचे वखदां लोक घेता आनी प्रत्येक गांवां भितर अशे तरेचो वखदळी म्हणून एक मनीस आसता आनी वखदळी म्हणजे तो गांवचो दोतोर नाल्यार वैद्य म्हणपाक शकता. जो झाडां पाल्याचे वखदां दिता ताका वखदळी म्हणटात आनी प्रत्येक गांवां भितर अजुनूय हे वखदळी आसा. आनी आमी आतां आयल्या काणकोणच्या गुळे ह्या गांवांत त्या गांवचो एक वखदळी बाबा तुळू गांवकर आमचे बरोबर आसा आनी तो पुड्यान पिड्या ही ट्रेडिशनल नॉलेज घेवन आयला. ताजो बापूय ताजो आजो हे वखदळीचें काम करतालो आनी गांवच्या लोकांक वखदां दितालो. सो आमी तांचे कडेन मुद्दाम मेळपाक आयल्या की ते कितें ही तांची नॉलेज आसा आनी तांचे कडेन ही कशी पावली आनी हे ते कसले वखदांचेर ते उपाय काडटा. गांवचे लोक ताजे म्हऱ्यान येता आनी आतां पयलीं आसा काय आतां बदल्लां हे आमी विचारपाचो तांकां प्रयत्न करया. बाबा तुमकां येवकार आमच्या कार्यक्रमांत. तुमी वखदळी गोळे गांवचे आनी हे तुमी केन्ना पासून करपाक लागल्या हें वखदां दिवपाचें? हांव आतां पळोवपाक गेलो जायत म्हाका 30 वर्सां चड जालीं. आतां बापूय आसतनाच्यान तयार आसतनाच्यान हांव करतालो. हय आतां हें पळय आहा धातूचें. धातू म्हळ्यार थोड्यांक बायलांक जावं दादल्यांक दुदा सारकी धात वयता मुतांतल्यान. हय तेन्ना हें घेवप आनी ओरिजिनल दुसरें बी दिता हांव मातशें तरी चड आसलें जाल्यार. नाजाल्यार हें तुगेलें इश्टुनाक फातोर जालें जाल्यार किडनी स्टोन. हय किडनी स्टोना खातीर हें वखद तयार करून दवरलें हांवें. ओके हें रेडी केलां हा काय आनी कितें ऍड करचें पडटा? हांव खूब झाडांची झाडां हाडून बारीक करून शिजोवन ती बाटलीक भरून ताजो शिजोवन ताजो काडो तयार करता. आनी कितें आसता लोक थोडेशे व्हरून शिजोवन घ्या म्हणल्यार घेवपाक सोदना. थोडी रेडीमेडच करून दवरलें. थोडीशी झरोवन घ्या म्हणून जायत आमचे कडेन केल्ले म्हणटना रोखड्याच घेता. हय आनी हितूंतल्यान कितलेशे लोकांले आमगे हांगा गेले भायरूय बी गेले. मागेले ह्यो सैर भाजी काणकोणाक पयर एकट्याक पोरू एकट्याक तुका सांगता म्हाका फातोर जालो हॉस्पिटलान आहलो ते कोण एक मेळ्ळो काणकोणचो होता. आमगे पयलीं तेगे 2 गेले तेणी मोबायलाचेर बी काडून दवरल्या. मागीर तेणी सांगलें की तें आमच्या गांवाचो तो कुसक्यांतलो तेगे हें जालें म्हणपा तेणी सांगनाका ताबोटो गेलो 1-4 बाटली गेलो तरी गेलो ना ते गेलो. मागीर आनी 1-2 घेवन गेलो. मागीर तो फातोर गेलो ते गेलो. फातर बारीक जावन वता. बारीक जावन आनी कशें घेवप आसता? अशें डायरेक्ट पिवप आसता? हय हें फ्रिजीन दवरलां आतां आमी च्या पिना तशी इतले सांजची जेवचे पयलीं घेवपाचें सकाळी च्या पिवचे पयलीं घेवपाचें दिसाक 2 फावटी. ओके हें औषध हें आतां किडनीचेर जालें. त्या शिवाय आनी कसले दुयेंसांचेर तूं वखद दिता? धातूची तेज नंतर कोमरा वाय बी येयल्ले तें दिता हांव. आनी हें PLSP जाता म्हणना तूं एक सायड जाता आनी तो व्हड जाता तें पी करता. हय तें म्हणजे मागीर घेता तें मातशी पानाचेर हें करून मागीर तें पोटां दिवचें पडटा तेजी फाटीक मारची पडटा आनी तें करचें पडटा. हय तेचे नंतर दुखीचें हांगा दूख काडपाची. हय हांगा दुखी जाल्यार तें झरोवन घेवचें पडटा. फातराचेर झरोवन लावपाचो लेप लावपाचो. पोटां पिवप. ओके दूख वता. दूख वयता. लोक थोडे कितें म्हणटा सातांगी म्हणटा. सातांगी तें पासून तुगेलें तें दुखी बऱ्या पडटा. सातांगी म्हणून सातांगी पाळ आसता ती पाळ झरोवप ती दुखीचें दुखी म्हणचे उरता ती दोनी झरयली घेतल्यात तेगेर तुगे दूख वयता. आनी थोड्यांचे कितें जाता कोमराक बी ती उठूंक जायना वाय मारता वायेन तें तर झरोवन घेतल्यात तेज्यान बी निवळ जाता. ओके अशें
आणि त्या शिवाय आणि कितें सरपिणीचे हय सरपिणी म्हळ्यार हिंगा बारीक पोळ येता जाता ते उठी दिता हय ओके हय आणि हे तूं खंय शिकलो कोणी दाखयलें तुका हें सगळें म्हणजे आता आमगे बापूय करता न्हू हय. तेजे बरोबर आमी बी करताले आनी केन्ना केन्ना तेणी सांगलें जायत अरे बाबा ती 2 झाडां हाडे आपणाच्यान जायना ते आमी घेवन येताले पण आमकां झाडांची खबर उरूंक जाय पयलें हे झाड वळखोंक जाय ओके बापान तुका दाखयलें अमकें झाड पयलीं अमक्या दाखयलें. लोकां खातीर अमक्या हय. दुयेंसा खातीर आतां हितून 10-15 कडेची झाडांची हें घातलें आहा तेका हय हय. मागीर हें करप कितें मागीर बारीक करप आनी इतलेंशें घालप शिजोवप हय बरें उदकांत घालून इतलें शिजोवप. शिजोवप बरोबर काडप सांजची जेवचे पयलीं घेवप आं सकाळच्या पिवचे पयलीं घेवप आं मागीर तो इल्लोसो घालो तो भायर उडयलो फाल्यां दुसरो घातलो ते कसले तरे लोक येता जाणटे येता भुरगे येता कशे ते आतां आमचे कडेन येत पळय पियेलस बी ते जाणटे जाणटे चड हे चड येता चड येता यंग भुरगीं आतां येना चड डॉक्टर हें पळय म्हणना तूं हय ते नेणट्याक म्हणना सादारण भुरगो जालो ते आतां बरें खावड इल्ली चड खाता आं सुंगटां बिंगटां म्हणटा खायना न्हू आं कमी खाय कुल्ली कमी खाय मनशाल रोकडा फातराक मार दिता आतां ही झाडां तूं हाडटा पळय हय. ती खंय आसा आतां जंगलान भितर आसा काय जंगलांत आमकां ती फॉरेस्टा कार्ड बी दिल्या हय हय कार्ड बी दिल्या आमकां आं तुमकां रायट आसा बसपाक आनी हें हाडपाक कोयती बी घेवन गेले हय. कितें काडपाक हांव 2 फावट गेलो थिंगा मडगांव हय फॉरेस्टान थिंगा आमकां 5-6 जाणां आसा कार्ड हय दिल्ली आं म्हण ते कितें म्हण दिलां कार्ड म्हण कोणी तर फॉरेस्टान आपयलें जाल्यार कार्ड आसा न्हू आं मॅडमीन तो दिलें तुमकां आमकां. कोण हाडायना ना तुमकां हें औषध वखदां हाडपा आमी खातीर? सांगलें आं. एक झाडाचें 1/2 किलो काडचें पडटा आं थोडी झाडाचें 1/2 किलो काडची पडटा आनी चडश्यो ह्यो साली आसता झाड कापपाची गरज ना ना थोड्यांची साली काडची पडटा हय थोड्यांची तुगेली वयली काळीच मारची पडटा बारीक झाड ते मूळ काळी जायत रोकडा मेले हय मग तेका लागून आमी ती वयली कट करून हाडटा थोड्यांची पानां आसता पान धरून कट करता आमी सकल काडे धरून इवन cut करता. फुलां बिलां तशें कितें लागता झाडांची हय, थोड्या तुगेली झाडांची आतां हे म्हणना तूं दही दसून म्हणना हां गांवां बी आसा ती दही दसून हय ती सुद्दां ना एक जाय पडटा. यूज जाता ते हय, भितर हय. आनी हे सगळें तुका तुज्या बापाय कडच्यान हाजे कडच्यान सगळी म्हायती मेळ्ळ्या माहीत मेळटा हय आनी तुका तशी भोंवपा खातीर तुमकां त्रास जायना ना. जंगलान तुका झाडां काड खंय वचून हाडपा खातीर तशें ना त्रास आनी जायना आतां हिंगा एक कडेन मेळना आमकां अशी त्या डोंगरार सुद्दां वयची पडटा आमकां हां. नाल्यार अशी सकल एक जाग्याचेर एका जाग्याचेर मेळना ना ना खंय खंय भोंवचें पडटा सगळ्याक भोंवची भोंवत रावचें पडटा हय हां पूण अशें आसा करून अजून झाडां उरल्या आं झाड आसा कोणी हें केल्लो अजून? आमी कितें जाता सगळीं पाळ काडली म्हणटना झाड काबार जाता हां तेका लागून ती सो असली झाडां तुमी लावपाचो प्रयत्न करता वखदी झाडां ती उरपा खातीर आनी झाडां लावपाची बी कितें झाड प्रयत्न लावपाची करता? म्हळ्यार ती रानांतली झाड तितली हिंग जायना थोडी थोडी झाड जाता आतां दही दसून ती ही जाता रानांतली दसून म्हणा रानाकच जाता ओके तसली फुलां धवी फुली येता हय मग ती सुद्दां गांवांक करूंक जाता की हाडून दवरली हांवें तरी लावून हय हय तसलें जाता